Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 3 verse 12 to 18, Paul speaks of boldness, freedom and transformation. The veil that once covered hearts is taken away in Christ. And now, with unveiled faces, we reflect the Lord's glory, being transformed from glory to glory by the Spirit. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र अवेस्वर 3 वळी 12 ते 18. आमकां असलो भरवासो आसा देखून आमी काळजीदारपणान उलोयता. आमी मोइजेसा भाशेन न्हय, आपल्या मुखामळावेलो परजोळ पालोवन वेता तो इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी देखलोलो मोइजेसाक नाका आसलें देखून तो आपलें मुखामळ एका पोड्ड्यान थांबतालो. पूण तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडलोलो. खरें म्हळ्यार आयज पर्यान आदलो कोरार वाचतात तेन्ना तोच पोड्डो थंयच आसा. कित्याक कोणूय क्रिस्ताक एकवटता तेन्ना मात तो पोड्डो कोडसरून वेता. अजून पर्यान मोइजेसाची समूर्त वाचतात तेन्ना तांची मनां एका पोड्ड्यान धांपलोलीं आसात. पूण वळोन सोमयाशी तीं येतोलीं तेन्ना मात तो पोड्डो कोडसरून वेतलो. तर सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोमयाचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्रताय आसा. अशें तर आमच्या मुखामळा वयलो पोड्डो काडून एका आरशा पोरी सोमयाचे मोहिमेची किरणां आमी परतीं फांकोयता. अशें आमी सगळीं बदलोन जाचो परजोळ आमी परतून फांकोयता ताचे सारकीं आमी ओदीक जायत वेता. ताची मोहिमा ओदीक आमच्या जिवितांत फांकता. हें काम सगळें सोमयाचें, आनी आत्मो म्हणला तो होच आमचो सोमी. The law once brought fear and fading glory, but now the veil is gone. In Christ we see clearly, and more than that, we are being changed. We do not chase after glory. We are being transformed into it, from one degree to another. The Spirit shapes us to reflect Jesus until our lives glow with His presence. Let us pray. Lord Jesus, thank you for removing the veil. Thank you for freedom through your Spirit. Transform us day by day into your likeness. Let us reflect your beauty, your mercy, your glory. From glory to glory we worship you. In your holy name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.